दिसा उपरांत तुमकां येवकार. 14वी अखिल गोंय कांतारांची सर्त कला अकादमीत आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तीच्या सर्तकांची नांवां मंगळारा जाहीर केल्यात. हाची इनामां एप्रील म्हयन्यांत वांटतले म्हण म्हायती संदीप हांणी दिल्या. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. 14व्या तियात्र कांतारा कॉम्पिटिशनाचो रिजल्ट आज आमी जाहीर करता. त्या रिजल्टान सगळ्यांक सोलो कॅटेगरी मेल हातून पयलो प्रायज फावो जाला तो जेसमेंट क्लेमेंट हांकां. दुसरो प्रायज फावो जाला सोलो कॅटेगरीन मेल एस्टन सुवारीस. तसोच तिसरो प्रायज फावो जाला जिजस रेगो हांकां. तसोच सोलो फिमेल कॅटेगरी सिनियर कॅटेगरी सोलो फिमेल हातून पयलो प्रायज फावो जाला तो केनियन आल्बुकेर. दुसरो प्रायज जाला एलोडिया वेलेंका गोयेंस आनी तिसरो प्रायज फावो जाला ऋतुजा लोटलीकर हांकां. ह्या वर्सा सावन आमच्या कला अकादमीच्या मेंबर सेक्रेटरी बाब श्री गुरुदास पिलनकर हाणें एक निर्णय घेतलो की अंदू वर्सा सावन जी आमी सोलो कॅटेगरी सगळ्यांक ओपन केल्ली हातून बिलो 16 इयर्स म्हणून एक नवीन कॅटेगरी ह्या वर्सा सावन आमी लागू केली आनी ती गेल्या 3 तारखेक सावन जी कांतारा कॉम्पिटिशन जाल्या थंय लागू जाल्ली आसा. ज्युनियर कॅटेगरी फिमेल आनी मेल कॅटेगरीन हातून ज्युनियर मेल कॅटेगरीन सोलो विभागान हॉली रॉड्रिक्स हाका पयलो इनाम फावो जाला. तसोच नारिका फेर्नांडीस हाका दुसरो इनाम फावो जाला आनी मेवरीक नोरोना हाका तिसरो इनाम फावो जाला. तसोच फिमेल कॅटेगरीन ज्युनियर हितून बिलो 16 हातून नेविता आल्बुकेर, शॅनिका कार्वालो आनी शानिया सिल्वेरा हाका पयले दुसरे आनी तिसरे इनाम फावो जाले. तसोच दुओ कॅटेगरीन बाबा एस्टन सुवारीस आनी मिगेल नोरोना हाका पयलो इनाम फावो जाला. तसोच जुडीथ स्टीव्स एंड द्रिशा कोएलो हाका दुसरो इनाम फावो जाला. तर रायझा पिंटो आनी क्रिस्लिन डिसोजा हाका तिसरो इनाम फावो जाला. हाच्या भायरूय आमचे कडेन डुएट कॅटेगरी आसली, कोरल कॅटेगरी आसली, कॉल्ट्रेट कॅटेगरी आसली, हातून ट्रिओय कॅटेगरी आसली. हातून सांगपाक दूख दिसता की आमकां जाय तितल्यो फावा तितल्यो एंट्री येवंक ना आनी ह्या बाकीच्या विभागान आमची कॉम्पिटिशन आमकां घडोवन हाडूंक शकलें ना आनी तातूंत सगळ्यांक फर्स्ट सेकंड थर्ड अशें प्रायज आमकां दिवंक मेळ्ळें. तर कांय विभागान आमी तांकां कॉन्सोलेशन प्रायज दिल्लें आसा. तर हो इनाम जो आमी आयज रिजल्ट जो जाहीर केला तो तुमकां फाल्यां पेपराचेर जरूर वाचपाक मेळटलो. देव बरें. हाचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन चडशे आमचे तियात्र डे 17 एप्रील ज्या दिसा आमी तियात्र डे म्हणून मनयता त्या दिसा हाचे प्रायज डिस्ट्रिब्यूट जातले हे सगळ्यांनी मतींत दवरचें, लक्षांत दवरचें.